हंगा हांव आनी अम्मा मार्शला वता सती देवकी कृष्ण रवळनाथ देवाक पांय पडच्याक हे देवकी कृष्ण रवळनाथ देवस्थान आम्ही आता जस्ट पावली हांगा बोर्ड घाला किशोर रवळनाथ देवस्थान वचपाचें थंय वयच्या त्या सायडा लागून वयर वचपाचें आज आयतार न्हय तो आतां थोड्या वेळान तो पालखी स्टार्ट जाता व्हॉट्सअप गायज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आणि परत गुड मॉर्निंग आज ही संडे आणि आज आम्ही हांगा आसा म्हळ्यार आज म्हाळशे पालखी ताजे खातीर आयची दिवस आमच्या वच्चा नज्ज करून ना जाल्यार आयची दिवस आमी बायसून वता ती ताजे खातीर आज आमी हांगा आसा फाल्ली बाय सरता ती ताजे खातीर आज हांगा कसने ना आज म्हळ्यार पालखी सांजवाळ मात्र आणि पाऊल प्रसाद पुरा जाल्ले खाली आणि अर्ध लोक असना बाय सरले ती घरकडे सकाळी चमकले बट तर आम्ही आज ही वचना ती त्यांचे आता जस्ट उठयले आम्ही मस्त थकलेली काली मस्त टायर्ड जाल्ली घरकडे येताना लेटय जाले तर आता आम्ही ब्रेकफास्ट करचे वता ती पळय आता कॅन्टीनान कसा नास की गोत ना म्हाका 10 जाल्ले हांगा कॅन्टीन बंद जाल्ले की कसं ना ना जाल्यार भायर वचका सकाळचे भायर कशी आसत पळय पुरो हांगा स्टॉल आशिल्लो पुरो आता मेकळ्ळो आता खोल प्रसाद जाल्लो होता पंचम जाल्लो आता कॅन्टीना वचा फस्ट पळय आता ते कसन आस्कवाय खावच्या करून ते पळय कितले छंद दिसता ना दिवली सकाळच्या टायमार कितलो बेस्ट दिसता हांगा त्या कॅन्टीनात कसं ना आता त्यात निमगी लावून सरला काय तर पळय आता भायर वचून आमी ब्रेकफास्ट करयात म्हळ्यार आमकां वेळ जालो न्हू 10 जाल्ले आनी आज इतले चड लोकय ना ती हांगा ताजे खातीर तांणी ऊन केल्लें आसतलें ताजें वेस्ट जावचें ना जें करून अम्माक इडली सांबार हाडयला आतां पळयता मेगेल खातीर कसं हाडच करून हांगा पळय इडली आयल्या पळय हांगा आतां मिसल पावय सांगला इडली खावे आतां चला दो चाय बड़ा हांगा मिसल पाव येईल बड़ा आमगेले ये आपला सुपर मिसल पाव एक नंबर तो चाय आयला इडली आमगे आनी मिसल पाव सुपर इडली बार लायक असं सॉफ्ट असं कशें असं चलो खाऊन पळय हांव आनीक एक हाडला आनीक एक सांगला पराठा भाजी पळय आता त्यावे कसं टेस्ट कस पराठा भाजी आयला फुल ये मलाबार पराठा म्हण की आसा लेयर लेयर आसा आणि हे वटाणाचे भाजी आईचे आमचे ब्रेकफास्ट एक नंबर हे पराठा असणं सुपर असं आणि भाजी एक नंबर आला त्याची मसालाची विंगडस सुपर तर जस्ट आमगेले तांणी पिवन जालें इतलें पुरो खावन तुमकां गोतस कितलें दुड्ड जाल्लें हांगा 180 रुपीज मात्र एक मिसळ पाव एक इडली सांबर आणि एक पराठा भाजी 2 च्या 180 रुपीज सुपर लायक कोर पोट भरला आता रुमा वचा ताजे फ्रेश जावन आमकां आसना मार्सेला वचास तर हांगा हांव आनी अम्मा मार्सेला वता आसा ती देवकी कृष्ण रवळनाथ देवाक पांय पडच्याक आम्हाला कुलारची देव देवकी कृष्ण हय तर आमकां हांगा रिक्षा मेळ्ळ्या तर आमी रिक्षार वता आसता हांगा पण मस्त म्हळ्यार एक रोड कितलें दूर आसा हांगा दाखोवन ते 15 किलोमीटर तर हांगा दाखोवन मार्दोला दाखोवन 15 किलोमीटर आसा तर चिकी दूर आसा आमचे सेम माम मेळ्ळा लास्ट इयर श्रीलंकाची तांणी आमकां उडगस करून दिलें की हांडी आशिल्ली लास्ट इयर तो मार्सेला एंटर केला आता मी तर हांगा दाखोवन 10-15 मिनट आसता
ते आपल्या हे देवकी कृष्ण रवळनाथ देवस्थान आम्ही आता जस्ट पावली हांगा आता वचा भितरी कितलो व्हड गार्डन पळय म्हापशी इतलो व्हड आसा पळय ते देवकी कृष्ण रवळनाथ सभागृह ते चलो आता वचा भितरी आणि देवाल दर्शन घेऊया एक छंद दिसता पळय अगोतना भितरी आमकां अलावड की ना करून फोटोग्राफी करच्या खातीर तर हांगा दाखोवन तुमकां दाखयता देवस्थान तर आतां ह्या पळय छंद असो देव भितर छंद दिसता असो म्हाका दिसता आतां आरती जाता दिसता देवकी कृष्ण रवळनाथ देवस्थानात दर्शन जाल्लें आतां आमी हांगा भूमिका देवस्थानां वता आमकां मागीर आतां वयर वचचें आसा तें आनीक एक रवळनाथ देवस्थान आसा तें पिस्सो रवळनाथ देवस्थान हांगा बोर्ड घाला पिस्सो रवळनाथ देवस्थान वचचें आसा तर थंय वचा त्या सायडा दाखोवन वयर वचचें आसचें की आमकां अशें पळय बिंबला झाड आनी तें बिंबल दिसना आतां फूल जाल्ला पळय हें पळय नीम आतां चड बिंबूल जायना तूं हांगा पळय हें द्राकाची देवस्थान आसा लास्ट टायम येतानाच न्हू हें पुरा जत्त आशिल्लो गो काम चालू आशिल्लें तसं लास्ट इयर येताना लास्ट इयर येताना येदरा भायरची पुरा ते माड आनी पुरा ताणें ते रिनोवेट केला लास्ट टायम नाशिल्ली अशी आतां पुरा चंद केला हें म्हळ्यार ओपन स्पेस आशिल्ली भायरी आतां भायर पुरा बंद करून शेड घाला खाली देवस्थान मात्र आशिल्लें ओपन स्पेस आतां लायक करून चंद केला आतां बरें देवस्थान मस्त व्हड स्पेशियस जाल्लो आतां चलो वचा भितर तर आमगेलें दर्शनाने पुरो जाल्लें फटाफट जाल्लें आतां सीदा वचचें आतां म्हाळशी देवस्थानांत तूं पुरा कडेन आसना हांगा देवस्थानांत 12:30 आरती आसता तो हांगा आतां आरती जाल्लें आतां म्हाळशी देवस्थान चमकल्यार तेवे आरती जातात जाल्लें चंदुकून जाल्लें आमगेलें आनी सांजवाळ पालखी आसा तें आतां एटेंड करचें आसा ताजी मागीर गोवा ट्रीप आमगेले ऑलमोस्ट सरता येयला फाल्यां एक दिवसू आनी तेवे आमकां सकाळ चेकआउट करपाक राबका ताजी मागीर सांजवाळची ट्रेन आमकां चलो ह्या पळय पुरो देवस्थानाची भायरची हें छंद दिसता पळय ना चलो आमगे रिक्षा ते राबल्या आतां सीदा वचचें तर आमी आतां म्हाळशी देवस्थानां पावल्या आतां भितर वचून दर्शन घेवया मागीर वचून जेवण करया काल ह्या टायमार हांगा कौल प्रसादान पळय पुरो लायन आशिल्लो आज कोणी ना ते म्हळ्यार पुरो जाण चमकल्यात आनी जाल्लें न्हू आनी तांणी तांगेल घरा कडेन चमकल्यात तर आतां पळय आतां कॅन्टिना आसा की आतां म्हापशी सायडा आसा जेवण वतना चलो थंयच वचून पळया आतां ते पळय आमगेले आईचे मेनू दनपारचे संप्रादना तर आमगेलें जेवण आनी जाल्लें आतां आमी रुमा वता ती कसन वता सांगा बाप रे इतले दिवस ना आशिल्ले मस्त वता सांगा आतां फापडा रूख पळय आनी नारला मड्डो आनी मड्डी रूख फिमेल मेल फिमेल तेणी मड्डी आनी मड्डो काय अम्मा आतां म्हाका गोता प्रॉपरली हय वे हो तशी वे हो म्हाका गोत नाशिल्लें फापडाक मड्डी म्हणचे आनी नारलाक मड्डो म्हणचे आतां कळ्ळें आतां हांगा दिव लायतले आनी आज आयतार न्हू तो आतां थोड्या वेळान तो पालखी स्टार्ट जाताले
नारायण
जस्ट आता आरती जाली हांगा आनी हांगा दिव लावनय जाल्या प्रसाद आता हांगा मालशे देवस्थान आरती जाल्ली आता शिवपुरुष देवस्थान आरती स्टार्ट जाला शिवपुरुष देवाला प्रसाद पुरजन घेया प्रसाद हांगा पूजा आनी पुरा जाल्ली आईची तर आता बी रुमा वता ते ताजे मागीर पळया कसा खावच्या वचा आता म्हाका जस्ट आता शुभदान म्हाका एक क्लिप पेटयले सोमायलाजी जन्म शताब्दीचे उत्सव नवे कुट्रा शहरांतू तेही नवे 100 सिंगर्स आनी पुरा ओटूची मेळ न्हू भजन करता आसा ती तर ताची क्लिप पेटयला तिका आनय आसता तूं ह्या महादेव स्वाम्यान भजन बरयलें जालें आता रात्री जेन्ना न्हय हांगा थंड जाला आता दिवसांत इतलो गरम आसा ताजे निमित्त म्हाका चिक्की आसना हांगा तर सैत स्टार्ट जाला आता म्हाका चलो आता हांगा हॉटेल आसा थंय वचून जेवया हे नित्यानंद कॅफे हांगा वचा आमगेले एक फॉलोवर आले रिलेटिव्हले हॉटेल आसा हे हांव खंय कमेंटा वाजिलाले मनचाव सूप पित्त आसा थंय म्हळ्यार म्हाका सैत जाला पनीर टिक्का मसाला आनी रोटी आता आमी रुमा वता ती हे आमगेले म्हाका शीत आशिल्लें भाऊ बाय आमकां आतां थोडं पॅकिंग करचें आसा मला फाल्यां हांगा दाखोवन आमकां चॅकआउट करचें आसा तर ताजे खातीर आमी पॅकिंग करतली आतां व्हिडिओ हांगाच एंड करता तुमकां पळय जेन्ना आमगे व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्राईब करात गायज अँड टेक केअर अँड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल गुड नाईट बाय बाय टेक केअर जय म्हालसा